मोगाच्या बाबा भयणांनो, सगल्यांक तुमकां जेजू सांगाता वेळ सारूंक आयलोल्यांक मोगाचो येवकार. ह्या सकाळच्या वेळार ह्या पवित्र देव मंदिरांत आनी ह्या केरीत पवित्र वेळांत आमी भागीदार जावंक व्हडे कुशेन आमी आयल्या. तर आमचें काळीज आनी मन जेजूक उक्तें दवरुया. जेजूचो ताळो आमी आयकुया. सोमी जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार, आमकां सोगल्यांक रचलोलो देव, सोगलो संवसार निर्माण केल्लो देव ह्या पवित्र वेळार आमच्या मुखार आसा. उंड्या रुपान आमचे हुजीर तो आसा. जेजू खुद ह्या वेळार आमकां उक्तो जाता. जशे पोरी सोम्या जेजून आपल्या शिसांक आपयले आपलो पाटलाव करूंक, तसोच ह्या वेळार जेजू आमकां दर एकल्याक नांवान आपयता आपलो पाटलाव करूंक. केदें वर्तें बाग आमचें सोम्या जेजूच्या मुखार आमी रावचें. आमची नदर जेजूचेरूच दवरुया. मोगाल जेजू, सोर रोचनाच्या दुनिया, आमी ओसोक्त मनशां तुज्या पांयां सोरशीं आयल्या. आमचेर सोर्वांचेर तुजी देवीक दिश्ट घाल आनी आमकां तुजे पोदवेन भोर. तुजेरूच पातयेवन आमी आसांव आनी ह्या वेळार खालतिकायेन आमची मान बागोवन तुका आमी सासणांगी नमस्कार करता. ह्या वेळार गीत आमी गावया, कम एंड वर्शीप. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah, hallelujah.
देव सोर्व देण्याचो सागोर आनी ह्या विशाल सागोराक थाव ना. शीम मेर नासलोल्या मोगान देव आमकां सांबाळटा. तर देवाचे आमी उपकार आठोवया आनी सोर्व देण्या पासो देवाक दिनवासुया. आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. जिव्या देवाक वाखाणटा सगल्या काळजान दिनवासता. जिव्या देवाक वाखाणटा सगल्या काळजान दिनवासता. उत्पत्तीचें पुस्तक 22:1 वोळ 3 ते 4. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो, आनी ताणें काळोख आनी उजवाड दोशी केली. देवान आमकां ही प्रितूम आनी मळब आमचें जिवीत बरे तरेन जिवंक फावो केल्या. ह्या सोर्व देण्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. जिव्या देवाक वाखाणटा सगल्या काळजान दिनवासता. जिव्या देवाक वाखाणटा सगल्या काळजान दिनवासता. सुटकेचें पुस्तक 22:13 वोळ 21. सोर्वेस्पोर आपूण तांचे मुखार रावून दिसाचो कुपाच्या एका खांब्या वरवीं वाट दाखयतालो आनी रातचो तांकां उजवाड दिवच्याक उज्याच्या खांब्या वरवीं तांकां चलयतालो. देव दर घडयेक आमच्या सांगाता आसा. सोर्व वायटा विघ्नांतलीं आनी तरेकवार उपसोयेगांतलीं तो आमकां निवारता. ह्या पासत आमी देवाक दिनवास दिवया. जिव्या देवाक वाखाणटा सगल्या काळजान दिनवासता. जिव्या देवाक वाखाणटा सगल्या काळजान दिनवासता. तोबिताचें पुस्तक 22:13 वोळ 1 ते 2. सासणांक जियेतोल्या देवाक वाखाणणी. ताचे राज सोर्व काळ तोखता. तो कास्त लायता आनी तोच बोगशिता. तो नरकान शेवटिता आनी तोच सासणाच्या उदृश्टांतले तांकां सुटयता. देवान आमकां सोगल्यांक बरे भलायकेचे आनी कुरपेन बोल्ल्यान. आमचेर येवची आसली पिडा देवान निवारल्या. ह्या सोर्व उपकारां खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. जिव्या देवाक वाखाणटा सगल्या काळजान दिनवासता. जिव्या देवाक वाखाणटा सगल्या काळजान दिनवासता. स्तोत्रांचें पुस्तक 22:103 वोळ 13 ते 14. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवालायेन वागयता तसो सोर्वेस्पोर आपली भोक्ती करतल्यांची दया दवरता. देवान आमकां सोगल्यांक फामिलीचें देणें फावो केलां. आमच्या कुटुंबांत रावतल्या दर एका वांगड्याक देवान राखला आनी सांबाळला. ह्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया.
जिव्या देवाक वाकणटां सगल्या काळजान दीन वाजतां जिव्या देवाक वाकणटां सगल्या काळजान दीन वाजतां. सिराकाचें पुस्तक 29:30-9 वोळ 14. एका स्वादीक पोरमोळ्याच्या कोमोला भाशेन तुमी फुल्लून दुपा भाशेन सोर भोंवतणचो वाठार तुमी पोरमोळान भरचो आनी सर्वेस्पराच्या देण्याच्या आशिर्वादान ताचे वाखाणेचीं गितां गावचीं. देवान आमकां दर एकल्याक केरीत गूण दिल्यात. ह्या गुणां उदेशी आमी देवाची मोहिमा फाकारूंक फावो. हे तरेकवार खासगी गूण आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया. जिव्या देवाक वाकणटां सगल्या काळजान दीन वाजतां जिव्या देवाक वाकणटां सगल्या काळजान दीन वाजतां. जेजू सांगता आमी आसा. जेजू आपली बरी खबर आमकां सांगूंक सोदता. ह्या वेळार चितान देवाचें उतर आयकुया. सगलीं उबीं रावया. पेद्रूचें पयलें पत्र 5 वोळ 5-11. तेच भाशेन तुमकां तरणाट्यांनो उलो करता. जाणट्यांक खालती जायात. सदांच एकामेकांताय नम्रतायेन वागात. कित्याक पवित्र पुस्तक अशें सांगता, देव गोरविश्टांक विरोध करता आनी विनम्र काळजाच्यांक आपलें भलेपण दाखयता. देखून देवाच्या बोलिश्ट हाताखाल विनम्र खालती जायात आनी तो तुमकां आपल्या शुभ वेळार वयर काडटलो. पवित्र पुस्तक अशें सांगता, सगल्या तुमच्या हुस्क्यांचो भार ताचेर घालात, कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. चतूर रावात, जागृत रावात. देंवचार तुमचो दुस्मान, गरज घालतल्या शिवा सारको. आपणाक कोणूय गिरासूंक सांपडत काय म्हूण पळयोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. देवाचेर तीर भावार दवरून ताका विरोध करात. संवसारान शिपडलोल्या तुमच्या भावां भयणींक तशेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास दवरात. देव तुमचो चड मोग करता. ताणेंच तुमकां क्रिस्ता सोवे सासणाचे मोहिमेक आपयल्यांत. तर मातसो वगत तुमी कोश्ट दोग सोंसल्या उपरांत तोच तुमकां नव्यान समाधान करतलो. तुमकां तीर आनी गोट करून सांबाळटलो. ताका मोहिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणाक. आमेन.
देवाचें उतर हें देवाची वोड उपकार सगलीं बसुया. ह्या वेळार ल्हानसो नियाळ आमी करुया. भागिवोन पेद्रू एक खारवी आसलो. ताच्या बाबान भागिवोंत आंद्रेन ताका जेजूशी व्हेलो आनी त्याच पयल्या दिसा तावन जेजून ताका खडप म्हूण नांव दवरलें. जेजूच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी भागिवोन पेद्रूक धर्मदुताचो फुडारी म्हूण नेमलो. आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत भागिवोन पेद्रूच्या हातांत सगल्या आपल्या शेळया मेंढऱ्यांची जबाबदारी घालून जेजू स्वर्गार वेता. जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशा उपरांत भागिवोन पेद्रू आपली जबाबदारी पाळोवंक सुरू करता. होच जेजूचो वावर फुडें व्हरतना जायते पावटी भागिवोन पेद्रूक बोणकोण फावो जाताली. सोबार वाठारांनी क्रिस्ती सभा त्रास कोश्ट सोंसताली. हें सगलें पळोवन भागिवोन पेद्रू त्या लोकांक क्रिस्तांव धर्म हो एक खरो धर्म म्हूण तो आपल्या क्रिस्ती भावा भयणांक सांगता आनी जेजूच्या पाटलावदारांक सोबता तसलें जिवीत जिवंक भागिवोन पेद्रू तांकां उलो करता आनी हे वरवीं तो तांकां धीर दिता. जेजू मेलो, पुनर्जीवन जाला आनी नव्यान येतलो हें सोत आमकां बोरवासो हाडटा. पयल्या क्रिस्तांवाच्या कोश्टां त्रासां आनी दुमाळ्या मोदें तांच्या भावार्थाची परिक्षा जातिल्ली आनी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याच्या दिसा इनाम मेळटलें म्हणगे सासणीक जिवीत मेळटलें म्हूण खात्री दिवन भागिवोन पेद्रू ह्या पयल्या क्रिस्तांवांक ह्या ओकोंड सोतान तीर करूंक वावुरता. संवसाराच्या चारूय कोणशांनी शिपडलोले जेजूचे पवित्र सोबेक पोतरांतल्यान भागिवोन पेद्रू होच बोरवासो तांकां परगोट करता. निकतेंच आयकोल्ल्या वाचपांत हेंच कितें आमकां आयकूंक मेळटा. देव गोरविश्टांक विरोध करता आनी विनम्र काळजांच्यांक आपलें भलेपण दाखयता. हीं उतरां वापरून क्रिस्ती लोकांक बरें जिवीत जिवंक भागिवोन पेद्रू उलो करता. सगल्या तुमच्या हुस्क्याचो भार ताचेर घालात, कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां परतून सांगून भागिवोन पेद्रू आपले पोरजेक वाट दाखयता. आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमकां जायत्या आडखळ्यांक फुडो करचो पडटा. जायते प्रश्न आमचे सामकार उबे जातात. हे सगळे प्रश्न सुटावे करूंक पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमकां आदार करतात.
देव आमचो सगल्यांचो मोग करता. देवाक आमची काळजी आसा. दर दिसा आनी दर घडयेक देव आमच्या सांगाता आसा. जशी पोरी देवाचें उतर आयकून पयल्या क्रिस्तांवांक गोटाय मेळ्ळी, तेच पोरी हींच उतरां आमच्याय जिवितांत वापरून आमच्याय जिवितांत येतल्या वायटाक आमी भावार्थान फुडो करूंक आमकां आदार फावो जाता. तर होच आदार आमी ह्या वेळार ओगेपणान देवा कडसून मागुया आनी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक वावरुया. गीत आमी गावया R38 तुज्या हातान, पेज नंबर 196. तुज्या हातान जीव प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणे मोजी तुजी तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणे मोजी तुजी विणे, नाशांतीना बळवासो. जेजू तू मोग जीवो, ओमरो जिविताचो. तारोग तू आत्म्याचो, कोवर सोडवणेचो. जेजू तू मोग जीवो, ओमरो जिविताचो. तारोग तू आत्म्याचो, कोवर सोडवणेचो. पातकी रोचणी तुजो लोयता, तूच मोजो राजा. कुर्पाक आगलूट उपोड वांटाय, देवी जिवितान बोरताय. पातकी रोचणी तुजो लोयताय, तूच मोजो राजा. कुर्बाक आगलूट उपोड वांटाय, देवी जिवितान बोरताय. जेजू तू मोग जीवो, ओमरो जिविताचो. तारोग तू आत्म्याचो, कोवर
ह्या वेळार कांय मागणी आमी बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपली पोरजीची काळजी घेतना तांकां जायत्यो आडखळ्यो मेळटात. ह्या आडखळ्यांक तांणी काळजीदारपणान फुडो करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या दर एका समुदायाच्या वांगड्यांनी मोगान आनी एकवटान आपले समुदायान जियेवंक आनी एकामेकाक आदाराची जावंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. हॉस्पिटलांनी आनी घरांत कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणां पासत मागुया. बेगीनूच तांकां भलायकी फावो जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या भारतांत जायत्या वाठारांनी क्रिस्तांवांक दुमाळो आनी पिडापीड दिल्ले आमकां दिसून येतात. हे कोश्ट आनी त्रास सोंसतात त्या लोकांनी जेजूचेर आपलो विस्वास अदीक थिरावून तांकां हे सगळे कोश्ट सोंसूंक बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. आमची दर एकल्याची खासगी मागणी ह्या वेळार ओगेपणान बापाक उबारुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. सगलीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलोले मागणे म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.